आयचे आमी सच्या बलिदाना वेळार ह्या तेसां पासत आमी मागया. आयचे दिसा जल्म दीस आचरण करतात आनी ह्या संदर्भी अर्घ आमी सितात. एंजेलिना अनिल डिसोजा ताने तावन, शांती फेर्नांडीस अत्तावरा तांभेरीन, रियोना शाइनी फेर्नांडीस एंजेलोरू, डेन्झिल पिंटो कुवैट, मेलानी वियोला कुटिन्ना उर्वा, रॉल्विन रोड्रिगस कावूर तावन. मेळिल्ल्या सर उपकारां खातीर अर्घ आमी सितात. डेन्झिल लॉरेन्स मिनेजस बेळमाण तावन, जोसेफ कुटिन्ना उर्वा, जोएल वाज आद्यार पदाव, अंकुश करापुराकल बॉम्बे, कास्की इराद्यां पासत मी सितात. मार्सेल डिसोजा वर्काडी, लिनस आनी लॅरी बोरिवली, मेल्विन फेर्नांडीस. लग्नाच्या वार्षिकोत्सवाक अर्घ आमी सितात. सिप्रियन आनी प्रिसिल्ला डिसिल्वा ब्रह्मा वर्तावन. देवादीन जाल्ल्या आमच्या भाव भयणी पासत तांच्या आत्म्याक शांती मागोवन मिसां. फ्रांसीस डिकॉस्ता आनी लुसी डिकॉस्ता, लुसी वाज बॉम्बय, मार्सेल वाज बॉम्बय, चार्ल्स एडविन आनी रिचर्ड बांदूप, ललिता भास्कर आनी गोपी वालेन्सिया, सेलेस्टीन नाझरेत मुल्की, जोएल डिसोजा, बोनावेंचर आनी मेरी पिरेरा, ऑर्न पिरेरा बोरिवली, एन्सन डिसोजा मंगलोर, नॉर्मा लोबो फरंगीपेट, मगदलीन मार्टिस आनी रोमियो क्वाड्रस उडपी, अलेक्सांडर जोसेफ फेर्नांडीस कुलशेखर. घरच्या आल्मा पासत मी सितात. फ्लोरा नोरोना बोंदेल तावन आनी शांती गोम सुगोवा. ह्या स तेसावां सांगाता आमची कास्की तेसावां आनी इराद्यां पासती आमी मागया. समोर तुझ्या गाता स्तुती वोडा उल्लासा देवना तुझ्या सगळींच्या देवना तुझ्या सोमिया ओरबेन आमी आयल्या भक्ती मोगा सीता काळजान मोनार घेजा तुझी स्तुती गाता परदा बलिदान तुका आमी भेटयता. देता आमी व्हडा संतोषा सोमिया समोर तुझ्या गाता स्तुती वोडा उल्लासा देवना तुझ्या सर्गीच्या. प्रामाणीकपणान सोलोवन तुजे मुखामळ बगूंक पावतलो आनी म्हजे दोळे उगडटना तुजें दर्शन घेवन ददोशी जातलो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. युकरिस्ताच्या मेजा बावर आमी एकठांय जाल्या वाजता आयची लितुर्जी आमकां आमचे वायट संवयो सांडून बरें जिवीत जियोंक आमकां उलो दिता आसतना आनी ह्या मारिफात आमी जेजूचे खरे शीत जावंक आमकां उलो दिता. सांग पुरो आमच्या उतरांनी आमच्या चिन्नांनी आमच्या शब्दांनी वा करण्यांनी आमी वायट आदारलां. देवा तावन एकामेका तावन आमी पयस सरल्या जाल्यार तो देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बोगसाणें मागून ह्या मिसाच्या बलिदाना पवित्र रितीन वांटो घेवंक आमकांच आमी तयार करया. सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवीधरा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडात उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. Help us so begin to dance song Kamuri,
सगळ्या दूतांनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पुदुदा देव आमची काकुळट करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, वाट चुकलेल्या तुझ्या सताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्या परतून हाडताय. आमचे जिणयेचे सालेन क्रिस्ती बावर्ताचेर आडवेता तें पयस करून आनी हो बावर्त तीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. हिजाई या प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. सोदोमाच्या फुडाऱ्यानो सरस्वराचें उतर आयका. गोमोराच्या लोकांनो आमच्या देवाचे शिकवणेक कान दियात. सरस्पर म्हणटा, तुमच्यो अगणित बलयो म्हाका कित्याक? बोकऱ्यांची होम बली आनी पुष्ट वासरांची सरब म्हाका भरपूर जाली. बैलांचें, शेळयेचें आनी बोकड्यांचें रगत म्हाका मानवना. तुमी म्हजें दर्शन घेवंक येता तेन्ना हें तुमच्या हातांतलें कोणें विचारलां? म्हजीं आंगणां आनीकी मुस्ती नाकात, व्यर्थ बलिदानां म्हज्या मुखार हाडिनाकात. तुमच्यो दुंपो हांव कांटाळटां, आमास, साब्बात आनी जमात्यो, खोटेपणू आनी दबासो म्हाका सोसनात. तुमच्या आमासो आनी उत्सव हांव कांटाळटां आनी सगळें म्हजेर भार घालता आनी ताचें वचें म्हाका थकयता. तुमी तुमचे हात विस्तारून धरता तेन्ना हांव म्हजे दोळे धांपतां. जायती प्रार्थना तुमी केल्यारय हांव तुमकां कान दिवंक सोना. तुमचे हात रक्तान भरल्यात, तुमकांच धुया, नितळ जाया. तुमचें खोटेपण म्हज्या दोळ्यां मुखलें पयस करा. आनीकी वायट करिनाकात. बरें करूंक शिका, न्याय नीत सोदा. कश्टतल्यांक आदार दिया, अनाथांक न्याय करून दिया. विद्वींचो पक्ष घेवन वाद करात. देवाचें उतर हें. देवाचे उडुपकार. श्लोक. आपलें साल समकण सारकें करून घेतल्याक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. आपले साल समकन सारकें करून घेतल्याक देवाची सोडवून हांव दाखयतलो. तुज्या यजना विशांत कसलीच सूख हांव लेखिना. तुज्यो होम बलयो सदांच म्हज्या मुखार सडत आसात. तरी तुज्या घरांतलो आनेक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिडांतले बोकडेय म्हाका नाकात. श्लोक. आपले साल समकण सारकें करून घेतल्याक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. म्हज्यो आजना उसारूंक तुका कशें फुटवता? म्हज्या कराराची नियमां तुज्या वंटाचेर कित्याक? तूं म्हज्या धर्म शिक्षणाची बेपारवा करताय आनी म्हज्या उतरांक कान दिनाय. श्लोक. आपले साल समकण सारकें करून घेतल्याक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. असलीं तुजीं कर्तव्यां आसता हांव उगो रावूंक म्हणून देवी तुजो सारको म्हूण चिंताय वे. जो कोण दिनवासनेचो यज्ञ भेटयता तसो म्हाका सन्मान करता. जो कोण आपणाची साल समकण सारकी करून घेता ताका देवाची सडवण हांव दाखयतलो. श्लोक. आपले साल समकण सारकें करून घेतल्याक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. निती पासत दगदणी भोगतली कितली बागी सर्गींचें राज तांचें. हालेलुया, 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 हालेलुया.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे सम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसू. अवस्वर 10, 30 आनी 4 वळींतावन 11व्या वस्वरान पयली वळ पर्यंत जेजू हे परी शिकोवंक लागलो. हांव संवसारार समाधान हाडूंक आयला म्हण चिंती नाकात. समाधान न्हय, बगार तालवार हाडूंक आयला. पुताक आपल्या बापायचेर, दुवेक आपल्या आवयचेर, सुनेक आपल्या मायचेर विरोध करूंक म्हण हांव आयलां. अशें एकल्याक आपल्या घरचेच मनीस दुस्मान जावंक पावतले. म्हजे वर्ण चड आपल्या बापायचो वा आवयचो मोग करता तो म्हजो शिस्त जावंक योग्य न्हय. म्हजे वर्णी चड आपल्या पुताचो वा धुवेचो मोग करता तो म्हजो शिस्त जावंक योग्य न्हय. आपलो खुरीस घेवन म्हज्या मेटांनी सालाना तो म्हजो शिस्त जावंक योग्य न्हय. आपलो जीव वांचोंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता, आनी म्हज्या पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव वाटयता. तुमकां स्वागत दिता तो म्हाका स्वागत दिता, आनी म्हाका स्वागत दिता तो म्हाका धाडलेल्याक स्वागत दिता. प्रवाद्याक तो एक प्रवादी देखून स्वागत दिता, ताका प्रवाद्याचो प्रतिफळ लाभतलो. आनी नितीवंताक तो नितीवंत देखून स्वागत दिता, ताका त्या नितीवंताचो प्रतिफळ लाभतलो. आनी जो कोण म्हज्या अती ल्हानांतल्या एकल्याक जो म्हजो पाटलावदार देखून एक कोप शेळें उदक लेगून दिता, सतस हांव तुमकां सांगता ताचो प्रतिफळ ताका सुखाचो ना. जेजू आपल्या 12 जाणां शिसांक ही शिकोवण दिवन जातच भोंवतणीच्या शारांनी शिकोवंक आनी प्रसंग करूंक थंयसो भायर सरून गेलो. देवाचें उतर हें वाखाडी तुका क्रिस्ता. गेले त्या डिसेंबर, जानेवारी या फेब्रुवारी म्हयन्यांत जेन्ना ही मारेकार पिडा ह्या संवसारांत विस्तारली, ताचे संगत आमी पळयलां साबार प्रवादी उपजाल्ले. आनी ही पिडा ह्या वेळार सगळ्या संवसारार विस्तारल्या आनी ती सडत आसा, पूण प्रवादी कोणूच दिसनात. कित्याक तांणी प्रवाद केल्लें खंयचेंच सारकें जावंक ना. आनी आयच्या संवसारांत आमी पळयता साबार नावार्दीक प्रसंगदार आसात आनी साबार नावार्दीक पंगडी आसात, आनी तांकां तांचेच म्हणले पाटलावदारी आसात. आनी कितेंय चड उणें जाताना एक पंगड सोडतात आनी दुसऱ्या पंगडा थंय वेतात, या तांचो एक नवो पंगड ते सुरू करतात. पूण आयच्या वांजेलांत आमी पळयता जेजू म्हणटा कोणें ताचो शीस जावंक नुजोगी म्हण. कोणें ताचो शीस जावयेत म्हणना, या कोणें ताचो शीस जावंक नुजोगी म्हण जेजू आमकां कळीत करता. मातेवाच्या वांजेलांत आमी पळयता जेजू दोंगरार बसून थंय शिकोवन दितालो. मातेवाचो वांजेल 5वो, 6वो आनी 7वो आवस्वर. आनी ताच्या उपरांत दोंगरांत हांव देंवोन जेजू लोकांची सेवा साकरी करूंक सुरू करता, पिडेस्तांक तो गूण करता. आनी ताच्या उपरांत जेजू शिसांक विंचून काडटा. जेजू पयलेंच शिसांक विंचून काडिना, बगार सगळें केल्या उपरांत, शिकोवन दिल्या उपरांत, लोकांक बरें केल्या उपरांत तो शिसांक विंचून काडटा आनी तांकां परत शिकोवन दिता आनी सांगता शीस जावचें म्हळ्यार तितल्या सलिसायेचें काम न्ही. तुमकां कश्ट आसतले आनी म्हजे खातीर तुमी तुमचो जीव दिवंक तयार आसूंक जाय. आनी आयच्या वांजेलांत जेजू 3 शर्तां घालता. कोणें ताचो शीस जावंक नुजोगी म्हूण. कोण ताच्या एकी चड आपल्या आवय बापायचो मोग करता, या कोण ताच्या एकी चड या जेजूच्या एकी चड आपल्या पुताचो वा धुवेचो मोग करता, तो जेजूचो शीस जावंक योग्य न्ही. म्हळ्यार जेजू सांगना की जेजू चवथ्या उपादेसा विरोध वचना. या जेजू सांगना की आमच्या आवय बापायक ह्या कुटुंबाक सांडून आमी जेजूच्या फाटल्यान वचाचे. बघा जेजू म्हणटा आमच्या कुटुंबांत रावून आमी जेजूचो शीस, जेजूचो फाटलावदार जावंक जाता. म्हळ्यार आमच्या जिवितांत पयलो जागो आमच्या कुटुंबाक न्ही. जेजूचे की चड मोग आमी आमच्या कुटुंबाचो करचो न्ही. आवय बापायचे की, बायले भुरग्यांचे की, आस्तीचे की, ग्रेस्तकायेचे की चड आमी जेजूचो मोग करूंक आसा. म्हळ्यार आमच्या जिवितांत पयलो जागो आमी जेजूक दिवंक आसा. आनी तिसरें शर्त जेजू घालता, कोण म्हजो आपणाचो कुरीस खांद्यार घेवन म्हज्या फाटल्यान येना, तो म्हजो शीस जावंक योग्य न्ही. जेजूचे फाटलावदार साबार जाण आसले. आमी पळयता जेजू शिकोवन दितना हजारांनी हजार लोक जेजूचो फाटलाव करताले. ह्या जेजू तो उंडो मोडटना 5 उंडे आनी 2 मासल्यो जेजून 5000 लोकांक वांटून दिले. पूण जेजून धाडिल्ले खाली 22 जाणां मात्र त्या मिसावाक. आनी 22 जाणांत आसले खाली 12 जाण जेजूचे ते मोगाचे शीस. आनी 12 जाणांत खाली 13 जाणांक मात्र जेजू त्या ताबोर पर्वताक आपोवन व्हरता आनी थंय तो रुपांतर जाता. ह्या गेत्सेमनी मळ्यांत तो मागोवंक वता आसतना खाली 13 शिसांक मात ताणें आपोवन व्हेलें. तर जेजूचो फाटलाव करचो तितल्या सलिसायेचें काम न्ही. कश्ट आसात,
दगदणी आमी भोगूंक आसा हे निमाणे जावन आमचो जीव आमी देवाक समर्पण दिवंक आसा आमी हर एकली आमकां क्रिस्तांव म्हणटा क्रिस्तांव म्हळ्यार ते विंगडें करतना क्रिस्त हांव म्हळ्यार हांवूच एक क्रिस्त म्हणलें हांव वळखून घेता आनी आमी पळयता मुगाळ भाव भयणी ह्या दिसांनी विशेश जावन फाटल्या 3-4 म्हयन्यांनी सभा जाणां आमी मागण्या वयर मागणें करता कितलें मागणें आमी केलां कितलो उपास केला इतलो आमच्या सगळ्या जिवितान आमी करूंक ना जावंक पुरो पूण इतलें मागणें केल्यार कित्याक देव आमचें मागणें आयकना आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें देव इस्रायल परजेक इसायास प्रवादी मारिफा तो आमकां तांकां सांगता तुमच्यो होम बल्यो भरपूर जाल्यात तुमचें रगत म्हाका मानवना तुमी भेटयल्लो तो दुंपो हांव कांटाळटां तुमी कितलें मागणें कितलें हात वयर करून बोबाट मारल्यार हांव म्हजे दोळे दामतलो कितलें तुमी मागल्यार हांव तुमच्या मागण्याक हांव कान दिवचो ना कित्याक म्हळ्यार देव मन धरसून तो सांगता आनीक वायट करिनाकात खाली क्रिस्तांव जाल्यार पावना या आमी मागणें उपास रुली रेगरो पाळल्यार पावना आमच्या जिवितांत तें सगळें कार्यारूपीत करूंक आसा जेजूचें जिवीत आमचें जिवीत कन्न घेतल्यार मात्र देव आमचें मागणें आयकता आनी हाच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता आनीक वायट करिनाकात बरें करूंक शिका न्याय नीत सोदा कश्टांतल्यांक आदार दिया अनाथांक न्याय करून दिया जेजून केल्लेंच जिवीत आमी पाळल्यार खाली शिकोवन दिवची मात तें आमच्या जिवितांत तें कार्यरूपीत केल्यार मात्र देव आमचें मागणें आयकता आनी तेंसायच्या किर्तनांत आमी आयकलें आपली साल समकण सरकें कन्न घेतल्याक देवाची सोडवण हांव दाखयतलो जर तर आमी केल्लें मागणें फळां बरीत जायजे आमी केल्लें उपास फळां बरीत जायजे तर आमची साल समकण आमी बदलूंक आसा तर मिसाच्या बलिदान आमी वांटो घेता आसतना ही सुकृपा देवा लागची आमी मागया आमी सदां न्ही मागणें करता वय पूण ताचे सांगता आमच्या जिवितांत वायट सांडून आमी बरें जिवीत जिवंक देवाची कृपा आनी आदार आमी मागया Abba Baba Sargincha Evuno Geva Raktamasan Kristacha Amka Bolu Unya Vaina Sangi Bapa Jivan Amche Ditam Tuka Puro Amka Tuji Kripa Dusre Kanche Amka Naka Serginja Evuno Geva Ratamasan Kristacha Amka Bolu म्हज्या भाव भयण म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या पवित्र विचार आदार सर्वेस्पर मानून घेव सर्वेस्परा तुका उलो मारतले तुजे पुवी सभेच्या देण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोशण करून दी या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारताव सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सवकाळी आनी सवतय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचलय ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सरक्याची केली ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा प्रितुमेर तुका वाखणटा तारण मेळिल्ली तुजी परजा सर्गारेका काळजान तुका दिन वाजता तुज्या संत भक्ताची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता सर्वेस्पर तू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा सगळी तुका
तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. बापा कोरोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता, जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कस मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यान सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस मनशा पसत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. भवट तसो गुट पर गटुया. सोमी जेजू मेरो, जेजू जीवन झाला, जेजू नव्यान येतलो, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुजे पवी सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, पिटो पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवनपणाचो बरवो सुदरो मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. मरण पावल्ल्या आमच्या भावा भयणीचो आमी उगडास करया. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मोरये देवाचे माये संगती, भगेवन झुजती सपती, भगेवन धर्मदूत आनी सवकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिताव, तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदक काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय.
रसवडकी पदवी आणि महिमा तुझी ससनाच्या ससनाक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पुवी सभेच्या भवार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो तुमचे सवे असो एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिडये संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलीं आमी सर्व सुभागी सुम्या तुझे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनी म्हाका भलायकी मेळटली उडो जिविताचो उजवाड संसाराचो सोमी जेजू मोजो दैविकारान पोसो आत्मितान भागोसो एक मातासो मोजो जेजू पोळ्या बोऱ्या दितून जिवीत म्हाका जेजू क्रिस्ता खऱ्या दयेन तूं पाव म्हाका जेजू गवळ्या बोऱ्या दितून जिवीत म्हाका जेजू क्रिस्ता खऱ्या दयेन तूं पाव म्हाका अत्रेगाच्या कुंभाराचे मागणे मोगळा जेजू मंगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत तू पवित्र सक्रामेंतांत कोरोस हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां खुरोस हजर आसाय म्हूण हांव पाती येता हांव सर वस्तू प्रास हांव सर्व सुप्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता जेजू ह्या घडये जेजू या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक साथ दितरी पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक साथ दितरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पाती येवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पाती येवन हांव तुका वेंगून धरतां हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे ताव न्हू जेजू तुजे ताव केदेंकस हांवें केदेंकस हांवें वेगळा आसा जावंक म्हाका सोडी नाका वेगळा आसा जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन आमेन म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे सवें रावता आनी हांव ताचे सवें रावतां प्रार्थया सर्गींच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला हे पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडूं हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन कोरोना पिडे वरवीं कश्टांतल्या पासत मागणें सर पदवीदारांनी काकुळतीच्या देवा तूं सगळ्यांनी सर्वस्नांक तुजो मोग दाखयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवातांनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस जाल्ल्या खातीर आमी करता ती मागणी आयक पिड्या बेगीन ना कर पिड्या लागलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाच्यांक गूण कर सोद वावरांत आसा त्या दोतोरांनी हे पिडेक बेगीन वखा सोदून काडिशें जावं सरकारान आनी भलायकी क्षेत्रांतल्या वावराड्यांनी लोकांच्या बरेपणा खातीर जोगती मेटां काडिशें तांचे खातीर आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपले आशिर्वादां घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार
सोमिया करगा दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो करगा दितलो सोमिया करगा दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुमचो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्घा दितलो सोमिया कर्घा दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो